फुडले पिळगेक आमकां तोंड घेवन पळोवचें पडटलें ते आमकां उतरां दितले. सो परत एकदां मागता की फाल्यां 10 सुमार ह्या आझाद मैदानाचेर येवचे आनी हांकां दाखोवया की गोंयकार अजून पर्यंत एकटे आसा, युनायटेड आसा आनी गोंयकार जिते आसा म्हणून. देव बरें करूं. हय आतां अजून पर्यंत तरी कोण येवंक ना. आज हांवें पयलीं डिक्लेअर केला जेन्ना पर्यंत आमचे डिमांड्स क्लियर जायना तेन्ना पर्यंत हांव ह्या आझाद मैदानार रावतलो, उपोशणार रावतलो. जे आमी पयलूच तुमकां कळिल्लें आसा आनी एक क्लियर कट आमचो डिमांड क्लियर कट आसा. त्या डिमांडांच्या बाबतींत तेंच्यांनी अजून पर्यंत कांय उलोवंक ना. काल तेंच्यांनी एक फायल मुवमेंट केली, ती फायलीचो हांव नकळो कितें जालें तें, पण एक उतर तरी आसता. उतरान तरी उलोवप आसता. आमी गोंयकार कितले जाले जाल्यार हें उलोवंक जाय. उलोवपाचें पासून तांकां पडलेलें ना. म्हटल्यार आयज कसलो फियर तेंचे तकलेन येयल्लो आसा, कोण तेंचे तकलेर बसलेलो आसा हें तांकां तुमी विचारपाचें. इनसेन्सिटीव जालें सर पळय तें म्हाका दिसता गोंयच्या लोकांक चड खबर आसतलें. गोंयचो लोक पळयता आयज कितें चल्लां तें. सो बाकीचे जे MLAs तुमकां सपोर्ट करूंक तेयी आसतले लागता हय हें म्हाका दिसता आमचो LOP आसा, मागीर वेंजी आसा, क्रूज आसा, आमचो कार्लोस सर्वे आसा. आं विजय आतां तें म्हाका हांव खबर ना कितें जालें तें. युनायटेड अपोजिशन म्हणून तुमी असेंब्लीन झगडटा म्हणटात, तर तो एक मेंबर तुमचो युनायटेड अपोजिशन. पळय कितें आहा, सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांचे रिप्रेझेंटेटीव हांगा येवन गेला. इवन गोवा फॉरवर्डाचे ऑफिस बेरर जे आसले ते हांगा येवन गेल्ले आसा. सो हांगा आमी प्लीज पॉलिटिक्स डिस्कस करची न्हू. हांगा युनायटेड जावन आमकां ही फायट करपाक जाय. सो कोणाच्याच मोदी तकलेन कसलेंच कन्फ्युजन जावचें न्हू, आमच्याय तोंडांतल्यान रॉंग उतरां येवची न्हू. सो प्लीज हे क्वेश्चन आहा ते एवॉयड करया आनी लेट्स फोकस ऑन दीस डिमांड्स जे आमचे डिमांड आहा ते सस्पेन्शन्स आनी जे तेंच्यांनी विरेशान बीन लेटर केला 39A जे कितें स्क्रॅप करपाक जाय तेंचे जे नो कितले प्रोजेक्ट हे आहा ते स्क्रॅप जावपाक जाय म्हणून डिमांड आहा तेजेरूच स्टीक रावया. सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट दिल्लो आसा प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीचे. आम आदमी पार्टीचो MLA वेंजी म्हाका सकाळच्यान आहा तो तेजे मागीर हे प्रेजिडंट बीन आसा वाल्मिकी बीन सगळे येवन गेला. आयज युरी तर सकाळच्यानूच वांगडा आसा आमच्या. मागीर आतां क्रूज बाबू येयल्लो आसा, कार्लोस सर्वे येयल्लो आसा, विजयाचे जे ऑफिस बेरर आहा ते येयल्ले आसा. सो जे ऑपोजिशन 7 जाण आमदार आहा तेंचे सगळ्या पॉलिटिकल पार्टींचे रिप्रेझेंटेटीव हांगा कंटिन्युअस येत आसा. फाल्यां येतले. हांव सगळ्यांक तेंच्या कडेन मागता की फाल्यां तेंचे जे सपोर्टर्स आसतले, वेल विशर्स आसतले, वोटर्स आसतले तेंकांय तेंच्यांनी अपील करचें. फाल्यां सकाळी 10 सुमार हांगा हाडपाचें आनी तेंच्यांनी सकाळी 10 सुमार हांगा हजर रावचें. कित्याक एक व्हडलें डिसिजन मेजर डिसिजन हांगा सगळे जाण मेळोन आमी कलेक्टीव रावन वांगडा रावन फाल्यां घेवपाक जाय. कित्याक आमी हांगा हेजो एक इंडिविज्युअल पार्टी हांगा कसलें डिसिजन घेवपाक ना आनी आमकां घेवपाचें ना. कित्याक ही फायट फक्त आरजीची ना जाल्यार फक्त एका पाळे शिरगांव गांवाची ना. ही फायट सगळ्यांची आसा आनी सगळे पॉलिटिकल पार्टीचे ऑपोजिशन आहा ते आमकां वांगडा जाय आनी ते अजून मेरेन वांगडा आसा आनी म्हाका दिसता फुडें आसतले. देव बरें करूं. हें बॅटल आतां 7 आंध्रेचे पुरतें उरलां वो आख्खे ना ते पावतले गोंयभर 39 चालूच आसा. पूण एक सानंद्रेचें बॅटल एक ल्हान बॅटल करून आमकां जिखून फुडें वचपाक जाय. आनी हांगा जी युनिटी आयज दिसता ती युनिटी जर अशीच उरली आनी देवा कडेन मागता की उरची म्हणून जे उरली जाल्यार हे 39 टोटल स्क्रॅप करपाक टायम लागपाचो ना. कित्याक आतां असेंब्ली आसा, असेंब्लीन परते 39 बिलां येतली, रेजोल्युशनां येतली, डिबेट जातले, क्वेश्चन येतले, सगळें जावपाचें आसा 15 दिसाची असेंब्ली. आनी तेतून म्हाका दिसता जे ऑपोजिशन आसा ते 100% ह्या सरकाराक 39 जे हे आसा स्क्रॅप करपाक असेंब्लीन तरी 100% लायतले. सद्या जे प्रोजेक्ट आसा जे डिमांड केला ते स्क्रॅप करून पयलीं आमी घेवया. कित्याक आमकां आमच्या आमदाराचो जीव इम्पॉर्टंट आसा. आमदार आनी आमचो तुषार गांव हे दोगूय जाण जे हांगा स्ट्रायकाचेर बसलेले आहा तेंचो जीव आमकां लागूनच न्हू तर गोंयांक लागून तेंच्या फॅमिलीक लागून सगळ्यांक इम्पॉर्टंट आहा. सो हे 2 डिमांड सरकारान आयकपाचे आनी जे कितें आसा सद्या हे मॅटर हे क्लोज करपाचें आनी फुडलें कितें आहा ते असेंब्लीन जे ऑपोजिशन लिडर्स आसा ते अजून तुमी जाणा हे 7 जाण आसले तरी कशें हे 33 जाणांक घाम काडटा ते तांकां असेंब्ली पासून दिसान दीस कमी करीत रावची पडटा. आनी आमी आयकलां की फुडली मन्सून सेशन ते घेवपाचें ना म्हणून 2-3 दिसांनूच काबार करपाचें आमकां. सो लेट्स वेट. आतां कितें आहा ते सद्या हेजेर फोकस करून फाल्यां लोकांक मिडिया कडेन इतलेंच मागता की तुमी तुमच्या सायडींच्यान आमकां जी आयज ह्या प्रोटेस्टाक जे तुमी कवरेज दिता ती कवरेज अशीच तुमी दाखोवची, चालू दवरची. कित्याक हो इम्पॉर्टंट मुद्दो आसा. लोकां मेरेन जी मेसेज विरेशान दिल्या की सकाळी फाल्यां 10 सुमार सगळ्यांनी हजर रावचें म्हणून ती लोकां कडेन पावोवची आनी लोकांक तुमी अपील करचें की लोकांनी हांगा जमचें म्हणून. कित्याक हे फक्त आमच्याच अस्तित्वाची न्हू तर तुमच्या अस्तित्वाची लढाई आसा. देव बरें करूं. एक कितें आहा आज जे बाब विरेशान सांगिल्ले भाशेन जेन्ना एक सायडीन हो सरकार प्रोग्राम कोता सरकार तुमच्या दारी करून 10-12 कोटी रुपया मोडटा. आज लोक जेन्ना
रस्त्यार आसा लोक जेन्ना भायर सरलेले आसा जेन्ना बायलो सिनियर सिटीजन हिंगा जेन्ना एकठांय जालेले आसा हें कर्तव्य जाता मुखेलमंत्रीचें कन्सर्न मनशा जो मंत्री आहा तेजे की तेमी हिंगा येवन एक डायलॉग सुरवात करपाक जाय तांकां फकत सरकार तुमच्या दारी असले प्रोग्राम करून कोट्यांनी रुपया मोडून आज फकाणां करपाक एक म्हाका थिंगा तेंगेलो एक अजेंडा जालोलो आसा फकत अटेन्शन डायवर्ट करपाक मुखेलमंत्रीचे कर्तव्य जाता हो मंत्रीचे जे टीसीपी मंत्रीचे कर्तव्य जाता एक डायलॉग इनिशिएट करपाक हिंगा जे लोक सकाळच्यान जे प्रोटेस्ट करता कालच्यान जे प्रोटेस्ट करता तेजेर कोणूच उलयना इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी हिंगा लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जालें जाल्यार कोण जिम्मेदार आनीक जेन्ना हांव एक अपील करता एज लिडर ऑफ ऑपोजिशन आमचे डिफरन्सीस तरी तर आहाय सोडून दिया हिंगा कोण पक्ष म्हणून बसोन ना हिंगा सगळे एक गोंयकार आनी सगळे NGO एक्टिविस्ट दुसरे ऑर्गनायझेशन जे गोंयच पासत आज झगडटा जे गोंयच पासत लोकांक एक मेसेज दिता तेमी सगळ्यांनी मोबिलायज करपाक जाय फाल्यांच्या दिसाक आमी आमदारांनी मोबिलायज करपाक जाय आनीक धांक जे बाब विरेश बोरकरान जो उलो मारलेलो आसा कित्याक ही इज ऑन एन इनडेफिनेट हंगर स्ट्रायक एंड दीस द पीपल ऑफ गोवा नीड टू अंडरस्टँड की टुडे वेन it is the responsibility of MLAs to put bills in the assembly. If we lose Viresh, if we lose other people who have some love for Goa, where are we heading? ही दादागिरी ही हुकुमशाही बंद करपाक या भ्रष्ट जुमला पार्टीच्या विरुद्ध या भ्रष्ट जुमला पार्टीच्या पॉलिसी विरुद्ध सगळे गोंयकार एकठांय जावपाक जाय तर जे मागणे बाब विरेशान सांगला ते आमी फुडें व्हरपाक सक्सेसफुल करपाक आणि या सरकाराक दाखोवन दिवपाक की पीपल्स पॉवर इज सुप्रीम हांकां आज तकल्यार माला पॉवर जे 2012 जे पट तेमी आश्वासनां दिल्ले परिवर्तनाच्या नांवान हे परिवर्तन काय कितें हेजेर म्हाका दिसता लक्ष या सरकारान घालपाक जाय गव्हर्नरान घालपाक जाय स्पिकरान घालपाक जाय आणि जरी तर हिंगा लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन मुखार जालें जाल्यार जबाबदार सरकार एक सायडी सरकार तुमच्या दारी हो प्रोग्राम तांकां फळां भारी कित्याक आज जेन्ना सरकार हाचें कर्तव्य जाता ही इज एन इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह इट इज अ ड्युटी टू सेंड टू सी इज बीन मॅन हँडल्ड आनी ते सस्पेन्शन म्हणटाय ते मेन जे मनीस इन्वॉल्व आहाय तांकां सस्पेंड करपाक आनीक 39 रद्द करपाक हे डिमांड जे बाब विरेशान मांडलेले आसा ते फाल्यांच्या दिसाक लोकांकूय आमी सगळे अपील करता की एकठांय जावन ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीच्या विरुद्ध आमी मुखार सरपाक दुसरें एक तेणें ट्वीट केला की हे असेंब्लीन इश्यू सॉल्व करपाचे थंय असेंब्लीन जेन्ना कायदे काडटा वी हॅड गॉन आय थिंक 6 MLAs हॅड गॉन अगेन्स्ट द सेक्शन वेन्झी वॉज ऑल्सो लिफ्टेड एट दॅट टायम सो दे डू नॉट अलाव अस टू टॉक आनी असेंब्ली हिंगा जाची 6 तारखेक बरो हिंगा जाची मुखेलमंत्री लागीं मागता थोडे म्हणटे 5,000 लोकां हाडटाय हाडय हिंगा डिबेट करया होच डिबेट जावपाचो कित्याक हिंगा क्रांती जाल्ली आझाद मैदानाकूच क्रांती जाल्ली आनी हिंगा उलोवन असेंब्ली होणे हे सेक्शन रद्द जावपाक जाय नाल्यार असेंब्लीनी आमी रक्कस क्रिएट करतले TCP मंत्र्यान म्हणला हे लोक कितें म्हणून आपूण 45,070 लोक पणजे आमी सगळे गोंयकारा मध्ये पिटूय नाका हे मंत्रीकूय आमी सांगपाक सोदता गोंयकार शाणे आसा डोंट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड वी आर फायटींग हियर फॉर द फ्युचर ऑफ गोवा वी आर नॉट हियर फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ गोवा एंड आय डोंट थिंक सो दॅट एनीवन विल कम फॉरवर्ड टू डिस्ट्रॉय गोवा देन दे आर नॉट गोन प्रश्न असो जाता आमचे मध्ये भेदभाव करिनाका फरज हिंगा ऑपोजिशन रुलींग म्हणना आमी रुलिंगाचे आमदाराक सांगला ये बसाय आमचे बराबर सगळे हांकां आमी सांगता टुडे इज देर इज अ नीड टू चेंज द वे दीस डिक्टेटोरियल BJP इज फंक्शनिंग हांकां जरी तर आज जरी तर लोक उठपाना जाल्यार म्हाका दिसता मुखार जे मेस जातले क्रायम जातले MLAक मर्डर करतले हे सरकाराचेर कोणाकूच म्हाका दिसता विश्वास ना
आमदार गिरीश बोरकाराक मॅन हँडल केलो त्याच बरोबर ST समाजाचे लोक आशिल्ले ते एट्रॉसिटी एक्ट ह्या पुलिसांक लागना काय म्हणून 100%. So who did he have any orders for it? Magistrate ashillo. Magistrate is saying done verbally. What law and order situation was created there? He was just sitting down there. What did he do wrong? What was his mistake? Was it not his right as an MLA to protect the right of his citizens, of his voters? What was wrong in this? कितें कायदो बंद केलेलो आसा रे? Police, as I've said, are become puppets today. गोंयान लॉ अँड ऑर्डर ना, गोंयात फक्त लँड अँड ऑर्डर हे चेंज केलेलो आसा. मिशन हे सरकाराचो आणि या कॅबिनेटाचो, आख्खे बीजेपीच्या सरकाराचो फक्त मिशन, टोटल कमिशन. आणि एक सांगपाक सोदता लास्ट. आता जो तो सांगता एसेंब्लीन हे डिस्कस करपाक जाय. आता आमी जेन्ना एसेंब्लीन हे घालतले पळय तेन्ना तो कितें म्हणटले हे सबज्युडिस मॅटर आसा. 39A ही सबज्युडिस मॅटर म्हणटले आनी ते भायर मारतले. सो गेले ते एसेंब्लीन सेम हे रीड आउट स्पिकरान केल्ले की सबज्युडिस मॅटर आसा जाल्यार तुका डिस्कस करपाक मेळची ना म्हणून. सो इट इज क्लियर ताका ते डिस्कसूच करपाक नाका. ताका आपणाक जाय तशी मनमानी करपाक जाय. हे ताका लागून ते असले स्टेटमेंट करता. ताका दिसता की आमी पिशे. सो हे लोकांनी चिंतूंक जाय कितें हे कसले स्टेटमेंट करता आनी कित्याक लागून करता हो. सबज्युडिस ते कन्वर्जना कशें जाता तेच सांगता की आपणाक जाय पळय तेन्ना ते सगळे चलता. आनी आमी समज सबज्युडिसाचेर कितें उलयता म्हटल्यार जे इश्यूज जे आसा रिलेटींग टू विलेज, रिलेटींग टू गोवा, जेन्ना आमी उलयता तेन्ना आमकां रायट दिना उलोवपाक. 17/2च्या टायमार सेम जालें आनी आतां 39A टायमार सेम चालू आसा. सबज्युडिस आसा जाल्यार चीफ जस्टीस, रिटायर्ड चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया, जो देशाचो सर्वात व्हडलो हायकोर्ट अलाहाबाद, ताचो चीफ जस्टीस जे बील दिता ते कितें तरी कायद्याक धरून आसतले न्ही ते. पळय डेफिनेटली आमी जे म्हणटा सबज्युडिस म्हटल्यार कितें, जेन्ना आमी डिस्कशनाक घालतले कितें उलोवंक सोदतले तो म्हणटलो आपूण सबज्युडिसचे मॅटर आसा म्हणून. आमी बील घालतले ते इंट्रोड्यूस जातले ते जावची ना ते सरकारा कडेन आसा. हेच्या पयलीं हांवें तरी 3 बिलां घातलेलीं आसा. 3य बिलां म्हाजी इंट्रोड्यूस जावना. एक आहले पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील, एक आहले द गोवा लँड प्रोटेक्शन अँड कन्जर्वेशन बील आनी लास्ट आहले ते द गोवा वॉटर कन्जर्वेशन बील. ही 3य बिलां हांवें घातलेली. मात एकूय बील तेंच्यांनी इंट्रोड्यूस करून दिवंक ना. लॉ डिपार्टमेंटान वेटिंगाक दिला म्हटलें, तेजे नंतर आमी मागले, मात लॉ डिपार्टमेंटान केन्नाच वेटिंग करूंक ना. सो अशी जी नालायकपण आसा ही आयज चलता. सो आपणाक बीजेपीक जाय तशें ते आपणाची जे राज्य आसा हें चलयतात. म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी विरेश बाबान हें केल्लो आसा. हो फक्त विरेश बाबाचेरूच हल्लो हें जावंक ना. खरें म्हटल्यार आख्ख्या गोंयकारांच्या डेमोक्रेसी काबार करपाचो हो प्रश्न जावन आसा. आयज एक DCP मिनिस्टर म्हणटा आपूण म्हणटा डायरेक्ट 45,000 लोक हाडटा. अरे कोण रे तूं? त्या बापाचें गोंय काय कितें? हांव विचारपाक सोदता हेका. विरेश हो आमचो आसा आमदार विधानसभेचो. तेका कितें तरी क्रेडिबिलिटी आसा. आयज खरें म्हटल्यार ती क्रेडिबिलिटी तुवें खरें म्हटल्यार घाण दवरला. जन्मात तर तुवें खरें म्हटल्यार विदेशान पळोवंक ना केन्ना. सत्ता म्हणजे कितें ती? सत्ता तुका काँग्रेसीन दिल्ली आनी त्या काँग्रेसी खातीर तूं नमक हरामी करता तुमी. अरे गोंय काबार करपाचें ध्यास दवरलेलो आसा 39A हाडून. ह्या जस्टीस सारको रेबेलो जो 76 इयर्स ओल्ड तो आयज उठलेलो आसा हे सगळें करपा खातीर, गोंय राखपा खातीर क्लाड हलवायज उरलेलो आसा. आयज कितें करता तुमी? तुमकां विधानसभा कितें तुमकां दिसता कितें फोकाणान केल्ली आहा काय कितें? आयज तुमी 15 दीस दिता. खरें म्हटल्यार पयलीं जेन्ना आमची भारताची आमची हें जाली लोकसभा जाल्ली 121 दीस आसली आनी ही सगळें करताले. आयज विधानसभेक उलोवपाक आमदारांक दिना. कितें करता? आयज तो दिना ते दिना. आयज तुमी बाकीच्या हितून DCPन उलोवपाक दिना ताका. अरे फॉकाना करता म्हण तुमी. कन्वर्जन कितें कन्वर्जन? आज म्हाका विरेशा कडेन उलयता आसतना कळ्ळें म्हाका कितें ते 9 शिराचे हे आमचे भेणे ते जातात तेच तुमी काम सोदता. अरे खंय तुमची हेरिटेज उरली रे बाबा? हांव DCP मिनिस्टराक सांगूंक सोदता नाजाल्यार एक काम करा, CMाक सांगूंक सोदता की तुम्ही तुमच्या गृह मंत्रालय ते बंद करा आणि DCP कडे दियात. तुम्ही नक्षलवादी जाता काय कितें? तेंच्या हेचो यूज करता तुम्ही, पावराचो यूज करता, नक्षलवादी जावपाक सोदता. अरे 5,000 लोक दवरता म्हणटा तो म्हणटा आपूण प्रोटेक्ट करपा खातीर. खंय गेले रे तुमचे गृह खाते? आयज हांव खरें म्हटल्यार गृह खात्याचो राजिनामो दिवपाचो हेणे आमच्या CMान
खरें म्हटल्यार हेच करपाचें ही कार्य करपाचें कारण तुमकां चलोवपाचें ना तुमकां नक्षलवाद करपाचो आसा गोंयकारांक फूट घालपाची आसा ही कदाचित शक्य जावचें ना आमी प्रत्येक ह्या आझाद मैदानाचेर जे स्वतंत्र सैनीक उठलेले आसा तशें आज प्रत्येक गोंयकारान उठपाची गरज आसा आणि फाल्यां 10 सुमार येवन आज विरेश बाबा त्या सांत आणले आम्ही शिरगांव हितून तेका दिवपाची गरज जावन आसा तेको आमचो एलओपी आसा एलओपीन सगळे सांगलेले आसा आणि आमच्या आपाचे दोन्ही आमदार आणि काल्लू सरांनी सांगलेले आसा आम्ही सगळे एकठांय जावया गोंयकार म्हणून झगडया आणि गोंयकार म्हणून एका दिशा दाखोवया आमका नका 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 सोड जना रे सोड जना जिंकल्या मगर सोडचे ना